नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. गुन्यांवकारी नायजेरियनाक अटक करात. बेकायदेशीरपणान रावप्यांक परत धाडपाक पुराय सहकार्य. मात आमकां टार्गेट करनाकात. प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीत नायजेरिया दूतावासाचे आश्वासन. मडगांवां मुगाळे चोरांनी बंगलो लुटून घरमालक सतीश कुडचडकाराचो केलो खून. टोळयेच्या हिट लिस्टाचेर बंगलेकार. सगळ्यो चोरयो एकाच तरेन. पुलीस फक्त सोदतात. तामसुले खाणोळ्या चोरांनी एका बरोबर फोडले 3 बंगले. 6 लाखांचे भांगर, कॅश फारायली. 2 बंगल्यांनी चोरांचो धुडगूस. फर्निचर आरमारी फोडून काबार. विष्णुवेल्यान भाजपा फुडाऱ्यांचेर आरोप जावंक लागिल्ल्यान भाजपाच्यो संघटना आक्रमक. हल्ल्याक जाले 5 दीस. पुलिसांच्या हाताक लागला एकलोच. विष्णूक डिस्चार्ज. राष्ट्रवादी काँग्रेस विष्णूच्या फाटल्यान ठाम उबी. विरोधकांकडेन लागचार बाळगितल्यांक भाजपा सोदता सोपोवंक. विष्णुवेल्या हल्ल्यांतल्यान होच संदेश. राष्ट्रवादीचो आरोप. आणि मडगांव पालिकेची हाऊस टॅक्सा खातीर ऑनलायन पद्दत. ऑनलायन हाऊस टॅक्स घेवपी गोंयची पयली पालिका. उपमुख्यमंत्री म्हणटा बाकीचे टॅक्स ऑनलायन घेयात. खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर गजालीं भितर घुसपल्ल्या नायजेरियनाक अटक केल्यार आमी विरोध करचे नात. जे बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावतात तांकां परत धाडपाक पुराय सहकार्य करतले. मात सगळ्या नायजेरियनाक टार्गेट करनाकात असो उलो नायजेरियन उच्चायुक्तान मारला. 30 ऑक्टोबराच्या नायजेरियनांच्या धुमशणा उपरांत पयलेच फावट गोंयांत आयिल्ले. तेन्ना तांणी फक्त प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली. दोनूय देशांमदले संबंध बिगडल्यात. मात पुलीस तपासा उपरांत सकारात्मक सिग्नल मेळपाक लागल्या अशें तांणी सांगले. You are primarily saying that you don't mind Indian authorities to arrest Nigerians involved in narcotics trade, but arrest Indians too. Drugs, excuse me, not just only drugs. Yes. Any Nigerian found not to be obeying the laws, norms and regulations wherever they are, the host community, should of course be held accountable. You have met Chief Minister. You have also met Director General of Police. What is the response you have got from the state administration? Our meetings were very positive and constructive. I met a very receptive, warm-hearted Chief Minister who listened most of the time and was more sympathetic and appreciative of the welfare of Nigerians. This whole, even the terminology of Goa crisis, I think this has created a lot of flutter even back in Nigeria. Yes. How badly have been our diplomatic relations been hit? I will tell you, it was really badly hit after. Normally, it is natural that when your own citizen is murdered, especially in the way this young man was murdered, naturally you have to feel aggrieved. We were all aggrieved. But time has passed on, and we have been communicating, and especially with the conveyance of a message of regret to Nigeria. Normally tempers are coming down, tension is coming down. What do you think Nigeria should do now? What are the extra 2 steps that your nation needs to walk? I don't. For us, we don't have much of a burden. I've already conveyed our determination and commitment to the local authorities, especially the Chief Minister, that please we'll cooperate with you in case there are cases of people who have expired visas, undocumented. We'll cooperate with you to assist and facilitate their exit from India, especially if they're not wanted any longer. Goa police immediately swung into the action, and they arrested most of the people who were involved into the murder. Are you satisfied with the investigation? Absolutely, that's another step. So those steps, the demand we made actually are being fulfilled. First of all, they have arrested many of them, the suspects and the culprits who were involved, and we were assured they were also going to be prosecuted. मडगांवां घोगळ हाऊसिंग बोर्डा लागसार मुगाळे PWDचो आदलो इंजिनियर सतीश कुडचडकाराचो खून जालो. तो 67 वर्सांचो. चोरांनी बंगल्यांतले सामान लुटून सतीशाक मारलो. मंगळारा फांतोडेर ही गजाल घडली. बंगल्याच्या जनाल्याचे ग्रिल कापून चोर भितर घुसले. फाटल्या कांय दिसां सावन मुरगांव, साश्टी आनी फोंडेचे बंगले फोडून चोरयो जाल्यात. त्यो पळयल्यार टोळी बंगले एका तरेन फोडटा
आनी बंगलेवाल्यांकूच टार्गेट करता, मात पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागना। मुगाळेच्या रेनबो व्हॅली बंगल्यान चोरांनी मंगळारा फांतोडेर लूट मारली आनी घरकाराक जितो मारलो। बंगल्यान रावपी सतीश कुडचडकाराचो खून जालो। तो PWDचो पयलीचो इंजिनियर। घरांत तो, ताची बायल आनी नात आशिल्ली। तो वेगळ्या कुडीन न्हिदिल्लो। चोर जनेलाचे ग्रील कापून घरांत घुसले। मंगळारा सकाळी सुमार 6 वरांचेर बायलेन ताची कूड पळयली। ताचेर सगळे कपडे उडयल्ले आशिल्ले। पडला तो पळयत जाल्यार घुसमटिल्ल्यान ताचो प्राण गेला। कुडचडकाराचे फामिलीन आकांतान पुलिसाचे कानार गजाल घाली, पण पुलीस सुमार 7:30 वरांचेर सुवातेर पावले। डॉग स्क्वॉड आनी फिंगर एक्सपर्ट पावता म्हणल्यार 11 जाली। मुगाळे वाठारांत स्ट्रीट लायट्स ना, तशेंच रातच्या वेळार पुलिसांची जाय तशी गस्तय नासता। SP शेखर प्रभुदेसाय म्हणटा, मडगांव पुलीस स्टेशनाक आनीक पुलीस मेळ्ळे उपरांत पेट्रोलिंग जाग्यार पडटले। पेट्रोलिंग खातीर एडिशनल स्टाफ आयज मेळपाचो आसा, मागीर पेट्रोलिंग स्टार्ट जातलें। सो पेट्रोलिंग कमी आशिल्लें, परस मॅन पावर थोडे कमी आशिल्ली, ती आतां आमकां मेळटा फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्स। चड ह्याच जुडिक्शन जाल्या PI मायना करून इन्व्हेस्टिगेशन। कर्म घडला ते कानार पडटना आदलो आमदार दामू नायक थंय पावलो। प्रायमा फेसी ह्या सगळ्यो ज्यो गोश्टी दिसता त्यो बारकायेन इतल्या गोश्टीं भितर लक्ष घालून कोणी तरी केला अशें दिसता। ती खिडकीचो एक डोर ओपन आशिल्लो, ती खिडी लागता काय ना ताका खबर आसा। भायल्यान कसले स्क्रू ड्रायव्हराचे कसले डागी ना, ती खिडकी कशी काडली ती, आनी ग्रिल्स सिस्टमॅटिकली काडून दिले। सो व्यवस्थितपणे जाणा आशिल्लो कोण तरी। दक्षिण गोंयचे मडगांव, नावेली आनी दाबोळे फाटल्यान कांय दिसांनी अशेच तरेन बंगल्यांनी एका सारक्यो चोरयो जाल्यात। सोमारा खांडोळ्यात 3 बंगले फोडले। टोळयो बंगलेकारांक टार्गेट करून फक्त चडसो भांगर आनी कॅशीक हात मारतात, मात पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। तामसुले खांडोळ्या वाठारांतले 3 बंगले आयतारा राती चोरांनी फोडले। तातूंतल्या एका बंगल्यात सुमार 6 लाखांचे भांगर चोरांक मेळ्ळे। हेर 2 बंगल्यांनी चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना, त्या खातीर चोरांनी रागान घराच्या सामानाचें लुकसाण केलें। एकाच राती 3 बंगले चोरांनी फोडिल्ल्यान खांडोळ्या वाठारांत लोक भियेल्यात। तामसुले खांडोळा वाठारांतले 3 बंगले आयतारा राती चोरांनी फोडले। हो आसा पयलो बंगलो। सुशांत सुल्लीकाराच्या ह्या बंगल्यांतल्यान चोरांनी सुमार 6 लाखांचे भांगर फारायले। चोरी जाली तेन्ना सुशांत कामाक गेल्लो, जाल्यार बायल बेतकी खांडोळ्या काल्याक गेल्ली। माझे जवळ जवळ 4-5 लाखाचे भांगर न्ही बोल्ले हांगासर आमच्या सायडीकूच न्हंयशे आहात, थंय न्हांवपाक कितकेशे डेली येता गाडी हांगासर। म्हाका तेंच्यात कोण जाणा आशिल्लो आसतलो। अशोक नायकाचो हो बंगलोय चोरांनी फोडलो, मात 5,000 कॅश सोडल्यार चोरांक कांयच मेळूंक ना। अशोक मुंबय आसता। चोरांनी घरांतल्यो आलमारी फोडल्यो, मात तांकां कांयच मेळूंक ना। चोरी जाल्लो हो 3रो बंगलो प्रताप नायकाचो। प्रताप वास्को रावता। घरान आशिल्ल्यो आलमारी चोरांनी फोडल्यो, मात कांयच वस्ती मेळूंक नाशिल्ल्यान घरांतल्या सामानाचें लुकसाण केलें। फोंडे पुलिसांनी डॉग स्क्वॉड हाडून तपास केलो, मात ताचो कांयच लाव जावंक ना। चोरांनी खांडोळा वाठारांतल्या एका हॉटेलांत च्या घेतिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या। पयल्या 2 घरांनी व्हडलें काय तांकां मेळोना, पूण लास्ट घरान अबावट 6 लाखाचे भांगर गेले अशें कळ्ळां। तितून भांगराच्यो वस्तू सगळ्यो गेल्या। खांडोळा वाठारांतले 3 बंगले एकाच राती फोडिल्ल्यान बोवाळ पडला। पुलीस तपास चालू आसा, मात पुलिसांक कसलोच पुरावो मेळूंक ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।